हालीं आमी पळयता गोंयान कितलेशे एजिटेशन जाता. युनिटी मॉलाचो जेन्ना आमी एजिटेशन पळयतात, लेकाचो कॅचमेंट एरिया वाचोवपा जाय म्हणून लोकांचो थंय बोवाळ पडला. नॅचरल जो वॉटर सोर्स आसा तो खंय तरी सोंपत चल्ला म्हणून बोवाळ चल्ला. पूण आमी सद्या आसा दोनापावल जे सर्कल आसा थंयच लागीं आसा, जाल्यार आमी हांगासर एक वेगळी गजाल पळयली आनी एक चमत्कार असो पळयलो आमी दोनापावल. तो चमत्कार असो की जेन्ना आमी ह्या रस्त्यार आयले तेन्ना आमी पळोवपाक शकता की हांगासर मदींच रस्त्यान आतां हो डांबराचो रस्तो. ह्या डांबराच्या रस्त्यान आतां हें उदक अशा तरेन येवपाक लागलां. आतां हें उदक कशें हांगासर येता तें मात म्हाका दिसता जी कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी पळोवचें आनी आमकांय कळोवचें की अशा तरेन हो जो आतां डांबराचो रस्तो आसा थंयसर हें उदक येता तरी खंयच्यान काय म्हणून. जावं आतां हेज्या फाटले चमत्कार कितें तो आमकांय कळचो आनी जी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसात तांच्यांनी मातशें हेजेर एक एक्शन घेवचें आनी आमकां जो प्रश्न पडला की हें उदक येता खंयच्यान त्या प्रश्नाची जाप आमकां दिवची.